हॅलो फ्रेंड्स, आयज हांवें हो व्हिडिओ आतां राती 11क हांवें हो व्हिडिओ शूट केला. हेजें कारण हें की आयज दिसभरान 5 ते 6 म्हाका क्वेश्चन्स अशे आयले की डॉक्टर हांव 4-5 दिसां मागीर वॅक्सीन घेवपाक आसा आनी हांव ब्रेस्ट फिडींग मदर आसा आनी हांव स्तनपान करणारी आवय आसा आनी म्हाका अशें सांगलां की वॅक्सीन घेतकीर 24 वरां नाल्यार 48 वरां तुवें ब्रेस्ट फिडींग करचें न्ही. ओके, सो ह्या क्वेश्चन खातीर हांव आतां आयज व्हिडिओ करता आनी हेचे आन्सर आसा नो नीड ऑफ वेटिंग. तुका वॅक्सीन घेतकीर स्तनपान करण्या खातीर नाजाल्यार भुरग्याक दूध दिवपा खातीर कांय वेट करपाची गरज ना. वॅक्सीन घेतकीर 1 मिनटा मागीर सुद्दां तूं भुरग्याक तुजें स्तनपान करूं शकता. म्हणल्यार कोविड-19 वॅक्सीन घेतकीर इमिजिएटली तूं ब्रेस्ट फिडींग करूं शकता. दुसरी गोश्ट, डिलिव्हरी जातकीर कितल्याय दिसांनी तूं वॅक्सीन घेऊ शकता. इमिजिएटली सुद्दां तूं वॅक्सीन घेऊ शकता. तुका कांय वेट करपाची गरज ना. म्हाका बरेचशे क्वेश्चन अशे आयले की दोतोर म्हजी आत्तां डिलिव्हरी जाला, 15 दीस जाला, कितें हांव वॅक्सीन घेऊ शकता काय? आय हॅव टू वेट की हांव डिलिव्हरी जावन 1 म्हयनो जाला, कितले तेंप हांव वेट करूं शकता वॅक्सीन घेवपाक? तुका कांय वेट करपाची गरज ना. डिलिव्हरी जाली वच वॅक्सीन घे. वॅक्सीन तुका जेन्ना मेळटा प्लीज घे आनी वॅक्सीन घेतकीर सारके 1 मिनटा मागीर अर्द्या मिनटा मागीर सुद्दां तूं ब्रेस्ट फिडींग करूं शकता. कांयच त्रास ना. आतां हे रेकमेंडेशन जे आसा ते इंडियन अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक्स म्हणल्यार भारतीय बालरोग तज्ञ डॉक्टर्स यांचे असोसिएशन आसता त्यांच्या कडल्यान आसा. ते 28 मेक 28 मेक ही रेकमेंडेशन आयिल्ली आसा. 19 मे 2021 गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान सांगले की स्तनपान करणारी जी आवयो आसा त्यांनी सुद्धा वॅक्सीन घेवपाक जाता. त्याच्या मागीर बरेचशे रुमर्स येवपाक लागले की वॅक्सीन घेतकीर 24 वरां तूं दूध दिवं नाका, 48 वरां तूं दूध दिवं नाका. हे सगळे रुमर्स आसात, अफवाये आसात, ती काहीही आयकोवपाची गरज ना. इंडियन अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक्स आणि ACVIP म्हणल्यार एडवायझरी कमिटी ऑन वॅक्सिनेशन अँड इम्युनायझेशन प्रॅक्टिसीस यांनी ही नवीन रेकमेंडेशन 28 मेकूच काडिल्ली आसात. 28 मे 2021 ही रेकमेंडेशन काडिल्ली आसात. आणि फक्त इंडियन अकॅडमी न्हू जाल्यार भरपूर सगळे जागतीक असोसिएशन्स आसा त्यांची ही रेकमेंडेशन आसा. सो हांव जागतीक असोसिएशनाची नांवां वाचता. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स अँड गायनेकॉलॉजी, इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ गायनेकॉलॉजी अँड ऑब्स्टेट्रिक्स, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स अँड गायनेकॉलॉजिकल सोसायटीज ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलियन अँड न्यू झीलंड हेल्थ अथॉरिटीज आणि इटालियन सायंटिफिक सोसायटी. सो ह्या सगळ्यांनी सांगिल्लें आसा की ब्रेस्ट फिडींग आवय वॅक्सीन कोविड-19चे वॅक्सीन घेवंक शकता आणि घेतकीर त्याच्या मागीर ब्रेस्ट फिडींग सुद्धा करू शकता. काही वेट करपाची गरज ना, काही ब्रेस्ट फिडींग खेद करपाची गरज ना. म्हणल्यार 24 वरां 48 वरां 2 दीस कांय करपाची गरज ना. दुसरें याद दवरात, जेन्ना आवयक इन्फेक्शन जाता, कोविड-19 इन्फेक्शन जाता, तेन्ना सुद्दां आमी म्हणटा की आवयन स्तनपान करचें. सारकें मास्क घालून, हेड गियर घालून, हात बीत सारके धुवन आपल्या भुरग्याचें तिणें स्तनपान करचें. कित्याक तर जो व्हायरस त्या आवयच्या आंगान हे जाता न्हू, वाडटा, तो व्हायरस सुद्धा आवयच्या दुधान दिसूना. कल्चर केला तरी सुद्धा दिसूना. ऑन द कॉन्ट्ररी, ओके, त्या आवयच्या आंगान जे एंटीबॉडीज बनतात ते एंटीबॉडीज भुरग्याक वतात. आता ही एक केस. दुसरी केस, जे वॅक्सीन आमी आवयक दितात ते वॅक्सीन आसा दॅट इज नॉट व्हायरस. अँड वॅक्सीन म्हणल्यार एक डेड व्हायरस, यानी इट इज अ मेल्लो व्हायरस आसता तो. त्याने कांयच आमकां त्रास जायना. फक्त कितें जाता, हो जेन्ना वॅक्सीन आमी आमच्या आंगान घालतात, इंजेक्शन करतात, तेन्ना आमच्या आंगान एक प्रतिकार शक्ती तयार जाता आणि ही प्रतिकार शक्ती जाका आमी एंटीबॉडीज म्हणटात, ओके, ती आवयच्या दुधांतल्यान आपले स्तनपान करताना ते आपल्या भुरग्याक वता. सो दिस इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. सो हो जो व्हिडिओ आसा तो प्लीज 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 शेअर करात. हांवें हो वेगवेगळ्या लँग्वेजीन केला. हांवें हिंदीन केला, हांवें इंग्लिशीन केला, हांवें कोंकणीन केला, हांवें मराठीनय केला. जाका जी लँग्वेज येता ताका तो व्हिडिओ धाडून दी. आणि सगळे जे ब्रेस्ट फिडींग आवय आसा, आपले दूध भुरग्याक दिवपी आवय आसा, तांकां प्लीज हो व्हिडिओ शेअर करात. म्हणल्यार त्यांची मनशक्ती वॅक्सीन घेवपाची, कोविड-19 वॅक्सीन घेवपाची मनशक्ती वाडतली, त्यांचो बळ वाडतलो, मनाचो बळ वाडतलो आणि सगळीं वचून वॅक्सीन घेतली. ओके, सो आणि प्लीज म्हाका फॉलो करपाक विसरू नका. डॉक्टर पूनम्स ब्लॉग ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज आणि यूट्यूब, जंय हांव तुमकां वेगवेगळ्या आणि टॉपिक्स आणि वेगवेगळ्या आणि दुसरे क्वेश्चन्स आय विल गेट द आन्सर्स फॉर दॅट. बाय बाय.